This program is sponsored by BPL Happy Little Things. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या शक्ती ह्या नवरात्रा खातीरच्या खासा कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः. अशीच कितलीशीच रूपां देवीची आमी ह्या नवरात्रांच्या 9 रातींनी पुजतात आणि ह्या नवरात्राच्या 9 रातींनी देवीची 9 रूपां पुजता आसतना प्रत्येक रूपाक एक खाशेलें महत्व आसता. प्रत्येक रूपा भितर एक खाशेली शक्त आसता आणि ह्या 9 रूपान आमी जेन्ना पुजतात तेन्ना आमी खरें म्हळ्यार पुजता ती नारी शक्ती. नारी शक्ती ही सबंद ब्रह्मांडाचे सगळ्या पृथ्वीचे एक खरें मोलादीक अशें एक शक्त म्हणल्यार अतिताय जावचें ना. नारी शक्तीक आमच्या पुराय ब्रह्मांडा भितर पुराय विश्वा भितर एक वेगळें अशें महत्व आसा आणि त्याच नारी शक्तीक घेवन आमी नवरात्रांनी हे 9 दीस शक्ती ही कार्यावळ तुमच्या मुखार सादर करता. आज ह्या कार्यावळीत आमच्या बरोबर आसा सबीना मार्टिन. सबीना मार्टिन हे नाव पुराय गोंयाक खरें म्हळ्यार नवें न्हय, कारण सबीना मार्टिन हांणी आपल्या कार्यान अशी एक स्वताची अशी वेगळी वळख निर्माण केल्ली आसा. आज प्रत्येक बायलेक सबीना मार्टिन होच आधार कसो दिसता. खूबश्या अशा बायलांक तांणी सबीना मार्टिन्स हांणी आपल्या बायलांचो साद ह्या संस्थेच्या आदारान खूबश्या बायलांक तांणी मदत केल्ली आसा. अडचणी वेळार ती तांकां पाविल्ली आसा. सबीना मार्टिन आज हांगा आमच्या मदीं आसा. आमी तिका वळखता ती फक्त बायलां खातीर तळमळ आशिल्ली, समाजा खातीर तळमळ आशिल्ली एक व्यक्ती म्हणून. पूण खरें म्हळ्यार सांगपाक हांगा म्हाका खोशी जाता सबीना मार्टिन हांणी बायलांचो साद ह्या संस्थेची ती संस्थापक सदस्य आसा खरी, पूण शिक्षणा भितरूय तांचें तितलेंच म्हत्वाचें अशें काम आसा. स्वता ती कॅमिस्ट्री हो विशय घेवन तांच्यांनी PhD केल्ली आसा. ते भायर तांणी B.Ed केल्लें आसा आनी LLB बी तांणी केल्ली आसा. कायद्याचेंय तांकां बऱ्यापैकी ज्ञान आसा. सध्या ती शारदा मंदिर हायस्कुला भितर शिक्षिका म्हणूनय वावर चलयता. आज आमी तांकां आमच्या स्टुडियोत येवकार दिवया. येवकार सबीना मार्टिन बाय. मॅडम, तुमचे हांगा प्रुडंट मिडिया भितर आमी खरेंच स्वागत करता आमच्या ह्या नवरात्राच्या खाशेल्या शक्ती ह्या कार्यावळीत. म्हाका सांगात मॅडम, तुमचे पुराय ह्या समाजा भितर जेन्ना तुमी स्वताक व्हांवून घेतले तेन्ना कशें कितें तुमकां प्रेरणा मेळ्ळी, म्हळ्यार तुमचें इन्स्पिरेशन कितें आशिल्लें? इन्स्पिरेशन अशें कोण एक व्यक्ती अशें इन्स्पिरेशन नासलें, पूण जेन्ना हांव स्कूल कंप्लीट केलें आनी हायर सेकंड्रीन जेन्ना आमी भितर सरलीं तेन्ना हांव स्टुडंट युनियना भितर हांव एक्टीव आसलें. आमी वचून जॉयन जालीं कित्याक आमकां जंय अन्याय जाता ते आमकां ते अन्याय सोंसपाची आमकां तांक नासली. आमकां अन्यायाक जाप दिवपाक ही आमची कितें म्हणटा ती की आमी जेन्ना फुडें वयता तेन्ना खंयचे अन्याय आमकां दिसता ताका जाप दिवपाक जाय अशें म्हाजें एक मानसीक कितें म्हणटा ते मेकअप. मोनेपणान तुमी सहन करपाची तुमची हें नाशिल्ली, तुमकां अन्याय सहन करपाक आवडनाशिल्लें. म्हणजे तुमचें सांगप अशें आसा की तुमी विद्यार्थी दशे सावनूच ह्या समाजा भितर संघटनान आमी वावरले. म्हणजे तुमी कॉलेजीन आसतनाच बायलांचो साद ह्या संस्थेची स्थापना केली? ना, जेन्ना हांव 11th स्टँडर्डान जेन्ना एडमिशन घेतलें तेन्ना हांव एक स्टुडंट्स युनियनान जॉयन जालें. तेन्नाच स्थापन जाल्ली प्रोग्रेसीव स्टुडंट्स युनियन. खंयच्या वर्सा सादारण? 85 नॉट 85 सॉरी 80 हांव कंप्लीट केलें म्हाजें 10th. देन 81 आमी
11th स्टँडर्ड जॉईन जाले. सो बाय 85 ते 5 इयर्स आमी कॉलेजीन आसले. 86th इयर दॅट इज इन सॉरी वेन इट वॉज 1986 आमी बायलांचो साथ आमी स्थापन केले. आणि जेन्ना तुम्ही ही बायलांचो साथ संस्था स्थापन केली तेन्ना साधारण कितली बायलां तुमच्या बरोबर आशिल्ली? आमी जेन्ना स्टार्ट केले तेन्ना आमी खुबशे बायलांक कॉन्टॅक्ट केल्ली, विद्यार्थी, मागीर कोण ॲक्टीव आसली, महिला मंडळचे लोक, थोडे टिचर्स आसले, थोडे हाऊसवाईफ्स आसले. आनी जांकां दिसतालें की बायलांचेर अत्याचार जाता आनी आमी कितें तरी ताजेर करपाक जाय, ते सगळे बायलांक आमी एकठांय केले. आनी आमची रेग्युलरली फ्रॉम 85 आमी अशी खुबशी मिटिंगी घेताली. ओके, समविचारी बायलांक एकठांय घेवन तुम्ही ती संस्था स्थापन केली. करेक्ट. व्हेरी नायस, व्हेरी नायस. आणि दुसरी गजाल म्हाका विचारपाक जाय, जेन्ना तुम्ही समाजा खातीर स्वताक व्हांवोवन घेतले तेन्ना तुम्ही युवा आशिल्ली. करेक्ट. आणि बायलांचें कशें आसता की केन्ना तरी एक असो वेळ येता की ती संवसारान पडटात, तांकां लग्न जावचें पडटा, मागीर मुखार भुरगीं जाता, घरची जबाबदारी येता, घोवाची जबाबदारी येता, आपल्या माय मावाची जबाबदारी येता. तुम्ही जेन्ना हे सगळे तुम्ही कशें कितें हँडल केलें? हर एक लायफान एक मोड आसा. जशें की आमी विद्यार्थी आसले तेन्ना आमचे एक प्रायोरिटी आसतालें की आमी आपले शिक्षण जारी दवरपाक जाय, शिकपाक जाय. पूण आमची जी सोशल वर्क जे आसले ती चालूच आसले. मागीर जेन्ना हांवें कॉलेज कंप्लीट केली, मागीर पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलें. ताजे उपरांत म्हाका पयली जॉब हांव सेंट ट्रिजर्स हायस्कूल वास्को हांगा एक 6 वर्सां शिकयली. तेन्ना टिचींग आनी तुजे सोशल वर्क बॅलन्स करपाचें आसता. पूण आय वॉज फॉर्च्युनेट की म्हाका जे सेंट ट्रिजर्स हायस्कुलान म्हाज्या वावराक तेणी खूब कितें मान दिलो. इनफॅक्ट जेन्ना स्कूल सोशल वर्क जशें करता, म्हाका ते एक नॅशनल कमिटीची तेंची स्कुलाची कमिटीची एक रिसोर्स पर्सन टीम आसली, तेतून म्हाका तेणीन ते रिसोर्स टिमीन घेतले. आनी देशभर जे प्रेझेंटेशन कॉन्व्हेंटचे स्कूल्स आसले थी रिसोर्स पर्सन नात्यान हांव थी टॉक्स दिताली, अवेरनेस प्रोग्राम्स करताली. सो एक वाटेन ते अशें बॅलन्स जाले. हय, तुमचे खंय तरी तुमचे शिक्षकी पेशा भितरूय तुमकां वावर करता आसतना समाज कार्याकूय आपलें योगदान दिवपाची संदी मेळ्ळी. हय, आमी त्या स्कुलान आसतना वास्कोचे स्लम्स पळय आसा ते आमी सोशल वर्क, एक पिरियड आसतालो सोशल वर्क करपाक. सो ते आमी स्लम्सांनी वचून आमी अडल्ट लिटरसीचे काम करताले. हय, भुरग्यांक घेवन वताली. ओके ओके. अशें तुमी बायलांचो साथ ह्या संस्थेक, कित्याक आतां बायलांचो साथ ह्या संस्थेक सगळे गोंयचे लोक वळखतात, खुबशीं बायलां वळखतात. अश्यो तुमी जेन्ना केसी सॉल्व करतात तेन्ना मुख्य अशे चडांत अश्यो मॅक्झिमम अश्यो कसले तरेच्यो केसी तुमचे कडेन येतात बायलांच्यो? जनरली आमकां चडशे वायलन्स केसीस येता, डॉमेस्टीक वायलन्स केसीस येता. मागीर सेक्शुअल वायलन्स, सेक्शुअल असॉल्ट ते बी केसीस येता. आनी हालीं आतां सिंगल विमेन हा तेंचे प्रॉपर्टी रायट्सा खातीर बायलो येता की आपला जेन्ना घोव मरता या ती या विडो जाली काय इवन इफ शी इज एन अनमॅरीड गर्ल आनी तेका घरान तेका हक मेळना अशे. सो प्रॉपर्टी मॅटर्स बेसिकली ऑन विमेन्स रायट्स जे इश्यूज लागता ते केसीस येता. वर्क प्लेसाचेर जे सेक्शुअल हॅरेसमेंट जाता, लैंगीक अत्याचार जाता त्यो केसी येता. सो इंडिविज्युअल खुबशे केसीस येता. प्लस आमी इंडिविज्युअल केसीस करूनय आमी पॉलिसी डिसिजनाचेर वावर करता. कित्याक जेन्ना आमकां ते इंडिविज्युअल केसीस येता तातूंतल्यान आमकां ग्रासरूट लेवलाचेर कितें जाता तें कळटा. सो आमी आतां भुरग्यांचें शिक्षण चे बद्दल उलयता. 10th पासून आमी चलयांक फ्री एड्युकेशन हा म्हणटा, पूण आनी बालरथ आसा, ट्रान्सपोर्ट आसा. पूण जे स्टुडंट्स आसता ते बॉयज जावं काय गर्ल्स जावं, पूण आमी गर्ल्साच्या बाबतीन उलयता, तांकां मागीर हायर स्टडीजाक चडशे धाडिना कित्याक ट्रान्सपोर्टाक पयशे लागता आनी ते ट्रान्सपोर्ट सबसिडायज नासता. 50% आसता टिकेट आसा, पूण खूब जाणां अश्यो चलयो आसा की तांकां ते 50% सुद्दां बस फेर दिवंक शकना. सो तो बी एक असो इशू आमी घेता. सो ताका पॉलिसी लागता. सो फ्रॉम इंडिविज्युअल केसीस आमी पॉलिसी चेंज हाडची हाचेर आमी वावर करता. बरोबर.
तुमचे इतले समाजा खातीर तळमळ आसा, तुम्ही आता ही संस्था इतली वर्सां चलयली, तर तुमकां पळोवन अशे खुबशे जाणांक अशी एक उर्बा येता तुमचे सारके काम करपाची. सो ह्या सगळ्या तुमच्या बायलांचो साथ जावं किंवा आनी हेर संस्थां कडेन तुमी संबंदीत आसा, ह्या सगळ्या संस्थां कडेन वावर करता आसतना तुमकां कशे तरेची डिफिकल्टीज फेस करच्यो पडटा नॉर्मली? कित्याक कशें आसा की बायलां कडेन पळयता आसतना समाजाचो एक वेगळो दृश्टिकोन आसा, कित्याक सद्या जे आमचे जग आसा तें मेल डॉमिनेटेड जग आसा. सो ह्या मेल डॉमिनेटेड जगा भितर खंय तरी एक बायल, सबिता मार्टिना सारकी बायल एक वेगळो प्रवास आपलो करता बायलां खातीर, बायलांक फुडें हाडपाक. अशा वेळार तुमकां कितें डिफिकल्टीज येता नॉर्मली? समाजान जी बायलां बद्दल जी सोच आसा ते अजून बदलूंक ना. आता आमी बायलांचो साधन आसली, जशें हांवें सांगलां की जे समाजान इश्यूज घडटा ते बायलांकूय लागू जाता. वी से ऑल इश्यूज आर विमेन्स इश्यूज. आनी मुख्य म्हण एक सांगपाची एक इन्सिडंट सांगता की आमी बायलांचो साद हो गोवा बचाव अभियान हे जे संघटना आसली रिजनल प्लॅनाची, तितून सगळी संघटना खुबशी संघटना एकठांय येयल्ली त्या इश्यूचेर. तितून आमी ते आमची संघटना बी तितून आसली. आनी कांय वेळ हांव पयलीं को कन्विनर म्हणून गोवा बचाव अभियानाचे आसले, मागीर कन्विनर म्हणून गोवा बचाव अभियानाचे संघटनेन आसले टू मेक द रिजनल प्लॅन फॉर गोवा. आतां जेन्ना रिजनल प्लॅन जेन्ना भायर उडयलो, ओके, विथड्रॉ केलो, आनी जेन्ना नवे रिजनल प्लॅन करपाची संदी आयली तेन्ना सरकारान एक टास्क फोर्स नेमलो. आनी बिलीव इट, त्या टास्क फोर्सान कोणूच बायल नासली. आनी जरी तर तुमी गोवा बचाव अभियानाचे जेन्ना एजिटेशन तर पळयले आझाद मैदानाचे, लोहिया मैदानाचे, हजारांनी बायलो आसले. आनी खुबश्यो बायलो म्हणजे जे विथ स्किल्स, ओके, जे जावं आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स आनी कोण खुबशे बायलो ह्या चळवळान आसले. पूण खंयचीय बायलांक ते टास्क फोर्स रिजनल प्लॅन तयार करपाक घालूंक नासले. सो थंय सुद्दां आमी झगडटाली की विमेन शूड हॅव अ स्पेस. पूण मागीर तेणी दोग जाणांक तेणी सांगलें यू कॅन हेल्प. ओके, हेल्प करप ही वेगळी गजाल. आनी तुका एक टास्क मेंबर जो, आनी गोंयान आमी म्हणटा 50% इज द पॉप्युलेशन ऑफ गोवा. आनी जेन्ना आमी गोंयचे प्लॅन जेन्ना करता तेन्ना एटलिस्ट 50% बायलांक तितून रोल डिसिजन मेकींग रोल आसपाक जाय. तो रोल मेळूं ना. सो एवरी लेवल आमकां फायट करचें पडटा. बरोबर. सो आतां आमी जर एक नॉर्मल दृश्टिकोनांतल्यान पळयलें जाल्यार इवन एट द टायम ऑफ इलेक्शन्स बायलांक खंय तरी एक रिजर्वेशन आसतात. आनी बायलां इवन नगराध्यक्ष जाली किंवा आमदार जाली जाल्यार थंय सुद्दां खंय तरी बायलांक रिजर्वेशनाची वाट पळोवची पडटा. ह्या बाबतींत तुमकां कितें उलोवपाचें आसा? कारण दादल्यांक जाय तेन्ना जाय तशें खंयच्याय इलेक्शनाक उबें रावपाक मेळटा, बायलांकूय खंय तरी रिजर्वेशनाची वाट पळोवची पडटा. कित्याक बायलांक खूब ऑब्स्टिकल्स आसा. जशें हांवें तुका एक एग्जाम्पल दिलें आतां गोवा बचाव अभियान टास्क फोर्सान. तांकां बायलांक कडेन दे आर केपेबल, तेंचे कडेन ते स्किल्स आसा, पूण तरी आसतना तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिना. ऑपॉर्च्युनिटी कित्याक दिना की एखादें जेन्ना इलेक्शन करता आसतना जे कितें इलेक्शनाक जे लागता, हें न्ही फक्त की आपूण शिकले, आपूण एक वचून आपले नॉमिनेशन दिले आनी मागीर आपूण जिखून येतले अशें ना, की ताका वावर करचो पडटा. आनी बायलांक ते खूब रिस्ट्रिक्शन्स आसता, केन्ना मिटिंग्यो रातच्यो जाता. आनी मागीर आमचे इलेक्शनान इतलो आतां पयसो, सोरो आनी मसलमॅन म्हणजे की गुंडा सारके लोक जाय पडटा. हय, सो ते खंय तरी ते क्षेत्रान बायलो म्हणजे तितले हे सगळे तेंचे कडेन नासता. सो ओके, फॅमिलीन तर कोण पॉलिटिशियन समज तूं आसा जाल्यार तांकां तो सपोर्ट मेळटा. आनी खंय तरी बायलो जांकां फॅमिली सपोर्ट आसा ते फुडें वता. पूण इंडिपेंडंटली एक बायलेक फुडें वचप ताका खूब डिफिकल्टी आसता. आनी म्हणून रेजर्वेशनाची गरज आसता तांकां.
ओके ओके. सो ह्या बाबतीन तुम्ही बायलांचो साथ ह्या संघटनेन केन्ना आवाज बी उठोवपाचो प्रयत्न केलो? आम्ही सदां विमेन इन डिसिजन मेकिंग खातीर आम्ही सदांच लढता. इवन ॲट द नॅशनल लेवल जे रेजर्वेशन करचे म्हणून जेन्ना आनी थोड्या लेवलाचेर आमी सक्सेसफुलूय जाली जेन्ना 33% रेजर्वेशन पंचायत लेवलाचेर जाले तेन्ना 33% रिझर्वेशन जेन्ना पंचायत लेवलाचेर जालें तातूंत बायलांचो सादारण त्या वेळार आमी एज फार एज ऑर्गनायझेशन हा आमी केन्ना इलेक्टोरल पॉलिटिक्सान पडून आमी हे पार्टी ते पार्टीन अशें आमी केन्ना पडूना. पूण आमी पंचायतीन जे बायलो निवडून येयल्ल्यो तेंचे ट्रेनिंग प्रोग्राम आमी केला की कशें तुमी एज एन ऑर्गनायझेशन आनी एज विमेन स्पेसिफिकली तांकां कितें आडखड्यो आसा तांकां कशें लॉ खबर आसपाक जाय तांकां डिसिजन मेकींग कशें करपाक जाय वेन टू पुट देयर फूट डावन. सो हे भाशेन आमी कांय प्रोग्राम्स तेंचे खातीर केला आनी ॲट द असेंब्ली लेवल आनी पार्लिमेंट लेवल बायलांक रेजर्वेशन जावचे जे देशभर जी एक मोहीम चालू जाला ताका आमी सपोर्ट करता. बरोबर बरोबर. सो तुमी आतां पेशान शिक्षिका आसात, त्या भायर तुमचे बायलांचो साथ हो तुमचो स्वताचो NGO आसा. सो हे सगळें करता आसतना तुमी तिसऱ्या वाटेन म्हळ्यार तुमी LLB केल्या, कायद्याचें तुमकां ज्ञान आसा. तो कायद्याच्या बाबतींत तुमचें योगदान कितें आसा? म्हणल्यार प्रॅक्टीस बी केन्ना केल्ली लॉयर म्हणून? ना, लॉयर म्हणून प्रॅक्टीस करपाक जाय जाल्यार तुका ते रेजिस्ट्रेशन करचें पडटा, सनाद घेवचें पडटा. पूण सगळें तुमी केल्लें ना, कित्याक हांव अभ्यास आसा कायद्याचो अभ्यास आसा. पूण तो लॉ म्हाका खूब जाग्यार उपयोगाक पडटा. जेन्ना हांव स्टेट कमिशन फॉर विमेन हाजे मेंबर आसले तेन्ना खुबशे केसीस येताले आनी खुबशे लिगल वर्क आसता तितून. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार कमिशन गोंयांत येवचें, लागू जावचें म्हणून आमी तेजेर खूब अभ्यास केल्लो. ऑफकोर्स बाकी सगळे संघटना बरोबर की गोवा स्टेट कमिशन फॉर विमेन गोंयानूय लागू जावचो असो आमचो लढो आसलो. सो तेका कायद्याचे आसता. मागीर बायलांचो साथ जे खुबशे कायद्या खातीर झगडले. गोंयांत डावरी प्रोहिबिशन ॲक्ट लागू जायनासलो कित्याक आमी 1961 आमकां आमचें लिबरेशन जालें. सो जे कायदे जे पयलीं आसले भारतांत ते आमकां लागू जायनासले. एसेंब्लीन ते पास जावपाक जाय की आमकां हे कायदे लागू जावपाक जाय. सो जेन्ना आमी डावरी केसीस जेन्ना घेवपाक लागली तेन्ना आमकां सडनली रियलायज जालें की पुलिसान रेजिस्टर केली पूण जेन्ना कोर्टान पावली तेन्ना तो ॲक्टूच ना लागू गोंयांत. सो तो ॲक्ट आमी लागू. सो जेन्ना आमी बायलांच्या हक्का खातीर झगडटा तेन्ना आमकां ते रायट्साची खूब गरज आसता, कायदे कानुनाची गरज आसता. थंय तो वापर करपाक मेळटा. हांव गोवा स्टेट लिगल अथॉरिटी केन्ना तेंचे खाला जे लोक अदालत जाता कोर्टान, सो पॅनल मेंबर म्हणून तितून आसा. सो थंय लॉवाचो खूब उपयोग म्हणजे गरज आसता, समज गरज आसता. मागीर सेक्शुअल हॅरेसमेंट प्रिव्हेन्शन कमिटी हर एक वर्कप्लेसाचेर आसपाक जाय कायद्या खाली. आनी सो NGO मेंबर म्हणून म्हाका खुबशे एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन, गव्हर्मेंट इन्स्टिट्यूशन, बँक्स तितून हांव मेंबर आसा. सो जेन्ना सेक्शुअल हॅरेसमेंट केसीस येतात ते बी आमी सामके कायदो फुडें दवरून तेजेर आमी कारवाय करची पडटा. सो कायदो हो हर एक मनशाक खूब गरजेचे. तूं मागीर तूं LLB करूं वा ना करूं. आनी एक मुखेल प्रश्न म्हाका तुमकां विचारपाचो आसा मॅडम. हालीं एक पेपराचेर कंटिन्युअस एक 2-3दां अशी बातमी आयली की एक खंय तरी एक धाकटें इल्लेशे भुरगे, इन्फंट बेबी रस्त्यार उडयल्ले हाडून. मागीर ते जेन्ना चवकशी केली तेन्ना कळ्ळें की ते खुबूच ल्हान जल्माक आयला तेन्नाच आवय ताका वाटेर सोडून गेल्ली. सो अशी जी बायलां जी भुरग्याक जल्माक घालता आनी मागीर समाजाच्या लजेक लागून किंवा हेर कांय कारणांक लागून रस्त्यार अशें सोडून दिवन वतात, त्या विशयाचेर तुमचें कितें मत आसा? त्या विशयाचेर अशी जी बायलां जी सिंगल मदर आसता किंवा आय डोंट नो, देर मे बी एन नंबर ऑफ रिजन्स भुरग्यांक अशें रस्त्यार सोडून वता, धाकट्या भुरग्यांक, अशा तरेच्या बायलांक तुमी कितें सांगपाक सोदता? सी आमी जे पळयता की अशे सिच्युएशन्स जे जाता ते स्वता एक खंयची बायल
आपल्या भुरग्याक जल्म दिता ताका इच्छा आसना आपल्या भुरग्याक सोडपाक, Correct. पूण तेंची सर्कमस्टांसीस अशे आसता की ते सर्कमस्टांसीस लागून ती अशी करपाक पावता. सो आमी बायलेक दोश दिता, पूण एक्चुअली तो सोल्युशन जो आसता तो समाजा कडेन आसता. खुबदां अशे आमचे कडेन केसीस येता, ल्हान भुरगीं आतां प्रॉस्टिट्युशनान आसा, ओके, तांकां आमी काडटा, तांकां मदत करता, तांकां स्कुलान घाता, पूण तेजी सर्कमस्टांसीस चेंज जायना. ते स्टील तेंचे दे आर बिकॉज ऑफ पॉवर्टी दे आर इन टू इट. सो ते आमी पॉवर्टी तर तेजे गरीबसाण जी आसा ताका तर आमी एड्रेस करना जाल्यार हो प्रॉब्लम सॉल्व जायना. सो आमी बायलेक दोश दिवचे सोडून आमी तर जे जे इश्यूज आहा ताका आमी एड्रेस करपाक जाय. म्हणजे तुमच्या मतान ज्यो आतां केसी हालीं गोंयान घडटात, भुरग्याक धाकट्या भुरग्याक झुडपांनी उडयता, रस्त्याच्या सायडीक उडयता, तातूंत त्या बायलेचो 100% दोश आसता अशें ना. शी इज फोर्स्ड, म्हणजे ते what message you would like to give to these kind of ladies? सी जे बायलांक जेंकां संघटने तर्फान आमी हेच उलो मारता की तुमी तर त्रासान आसा आनी केन्ना केन्ना जशें की कोणे थंय सुसायड करचें दिसता, कोणाक आपल्या भुरग्याक सोडूंक दिसता. सो अशें खंयचे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसीसान तर तुमी आसा, कठीण सिच्युएशनान तर तुमी आसा, तुमी संस्था कडेन तुमी मदत मागची. आतां खुबशी संस्था आसा, मागीर सरकारी संस्था बी आसा, पुलीस स्टेशन, महिला आनी चायल्ड सिट्युएशन, हय, सो खुबशी आसा. सो खंयचे एका अप्रोच करचे, आय एम शुअर खंय तरी एक मदत आनी एक सोल्युशन आमी काडूं शकता. म्हणजे तुमच्या म्हणण्यान अशें की बायलांनी स्वताक केन्नाच हतबल किंवा वीक समजचें न्ही. हय, हेल्प इज ऑलवेज अवेलेबल, यू मस्ट सीक इट. म्हणजे मदत मेळटली, पूण ते सोदपाक जाय ती मदत. करेक्ट करेक्ट. सो तुमकां ह्या संबंध तुमच्या समाजान जे तुमी वावर केला तातूंत तुमकां तुमच्या फॅमिली कडच्यान कसो कितें सपोर्ट मेळ्ळो? म्हाका फॅमिली कडच्यान सपोर्ट, जेन्ना हांव स्टुडंट आसलें तेन्ना म्हाजी फॅमिली पयलीं खूब डिफिकल्टी आसताली. तूं लास्ट बसीर कितें येयलें, तुजें कॉलेज 5 सुट्टा, प्रॅक्टिकल सुट्टा, तूं 6. सो ते तशी डिफिकल्टी आसताली केन्ना लेट, कित्याक आमी स्टुडंट ऑर्गनायजेशनची एक्टिविटीक लागून केन्ना लेट जाताली, सो लेट पावताली. सो ते आसलेच. सो मागीर जशें आमी वर्क आनी होम वर्क स्टडीज खूब बॅलन्स करपाक शिकले. एंड वेन आय गॉट मॅरीड ऑल्सो म्हाका फॅमिली सपोर्ट आसलो, कित्याक ती म्हाजो फादर इन लॉ वॉज अ फ्रीडम फायटर. सो तेंची फॅमिली यूज आसली की अशें सोशल वर्क फॅमिली जेन्ना तुमकां घोवाच्या वटेंतली फॅमिली ती बी समाजकार्या भितरूच आसली. हय, सो म्हाका तितून म्हणजे एक नॉर्मल लायफ, ते कितें म्हाका कोण स्पेशल फेवर करता अशें नासलें. इट वॉज लायक नॉर्मल रुटीन की समाज कार्य करप अशें. बरोबर. सो आतां तुमकां आमच्यो दर्शक आमचे सगळे तुमकां पळयता, तातूंत खुबशी युवा चलयो पळयता आसतल्यो, खुबशी बायलां तुमकां पळयता. अशा वेळार वता वता तुमी तांकां कितें संदेश दिवपाक सोदता? कित्याक आतां तुमी खंय तरी एक इन्स्पिरेशन कशें जालां आतां आमच्या बायलां खातीर, तरणाट्यां खातीर एक इन्स्पिरेशन शें जालां. सो सबीना मार्टीन आयच्या तरणाट्यांक कितें संदेश दिवपाक सोदता? म्हाजो संदेश इतलो की जे हक्का खातीर आमी झगडला, ओके, जे स्कुलान वचपाक, कामाक वचपाक, बसीन, ते रायट्स आपले सांबाळून दवरपाक जाय. खंय तरी जेन्ना ती रायट्स तुजे काडून घेता तेन्ना तुमी त्या रायट्सा खातीर झगडपाक जाय. आनी फुडलें कितें अडचण जे आमी पळोवना, जे तुमकां दिसता ह्या जनरेशनाक, ते इश्यूज तुमी जरूर घेवपाक जाय आनी हायलायट करपाक जाय. करेक्ट करेक्ट. सो आज ही आमच्या मदीं आशिल्ली सबीना मार्टीन, एक रोल मॉडेल गोंयच्या खातीर. ताणी खुबशे वावर गोंया भितर केल्लो आसा. ताणी आपले शिक्षण सांबाळटनाच, आपली नोकरी सांबाळटनाच ताणी बायलांचो साथ ह्या संस्थेचो आदार घेवन ताणी खुबशा बायलां खातीर वावर केल्लो आसा. सो आज ती इतलेंच आमकां सांगूंक सोदता की खंयच्याच अन्यायाक बायलांनी ओगी रावचें न्हय, अन्याय मुख्यांनी सहन करचो न्हय. प्रत्येक गजालीक खंय ना खंय तरी एक सोल्युशन आसा, प्रत्येक प्रॉब्लेमाक सोल्युशन आसा. बायलांनी स्वताक वीक अशें समजून मुख्यांनी असो मोन्यांनी अन्याय सहन करचो न्हय. तांचे सारकेल्यो बायलांचो साथ किंवा हेर खुबश्यो संस्था आज गोंया भितर बायलां खातीर अवेलेबल आसात. तांकां एप्रोच जायात, तांचे कडच्यान
गायडन्स घेयात, तांच्याकडच्यान आदार घेयात आणि तुमचे जे जिवीत आसा ते सफल करात. कारण नारी शक्ती ही सगळ्यात घट आणि सगळ्यात उंच अशी शक्ती आसा. तेन्ना आमी खंयच्याच गोष्टीक भिवंक जायना. आज आमच्या मदीं सबिना बाय हांगा उपस्थित रावली. ताणी वेळांत वेळ काडून आज आपले मत हांगा उक्तायलें, आपल्या बद्दल थोडेशें आमकां सांगलें. ताका लागून प्रुडंट मिडियाच्या वतीन सबिना मार्टीन बाय तुमकां खूब खूब आभारी, तुमचे खूब खूब तुमचे उपकार आठयता. थँक्यू सो मच. नमस्कार. तुमकांय बी देव बरें करूं. This program was sponsored by BPL. Happy Little Things.